केंद्र सरकार भारताच्या दर एका राज्याचे पर्यटन वाडोवपा खातीर आर्थीक नदरेंतल्यान पुराय तरेन मदत करपाक तयार आसा अशें केंद्र राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां। ह्या खात्यान पर्यटन थळांची उदरगत जावपा खातीर स्वदेश दर्शन येवजण, प्रसाद येवजण ह्या सारकिल्ल्यो साबार येवजण्यो तयार केल्यात आनी ह्या सारक्या येवजण्यांची कोलवा आनी कळंगूट दर्यादेगांचे सोबितीकरण आनी उदरगत करपा खातीर अंमलबजावणी केल्या। प्रसाद येवजणे वरवीं पोरण्या गोंयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम जेजस चर्चीचे उदरगतीचे काम चालू आसा। गोंयांतल्या पर्यटनाच्या उदरगती खातीर केंद्रांतल्यान जाय ते लाव घेवन दिवपाचो पुराय तरेन यत्न करतलो अशें श्रीपाद नायक हांणी सांगलां। टोटल ती बीच जो आसा, कोला बीच आसतलो आनी एक बीच कलंगूट बीच आसतलो, अशें टोटल स्कीम घेवन ताका सगळो जो खर्च आहा तो ह्या स्वदेश दर्शन स्किमीच्या माध्यमातून आमी दितले। त्याच बरोबर प्रसाद स्किमीच्या अंडर ओल्ड गोवा बॉम जेजीस जी सायट आसा चर्चीची, तिचो डेव्हलपमेंट ऑलरेडी प्रपोजल पास जाल्लो आसा। काल पयर आमी आमचो टुरिजम मिनिस्टर रोहन खोटे दिल्लीक आयलो, आमी आमचे कडेन आयले, आमी आमचो जो कॅबिनेट मिनिस्टर बाब किशन रेड्डी हांचे बरोबर बसून ज्यो स्किमी तेणी हाडिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आमी तांकां दिवपाक लायल्यात आनी गोंयांक जास्तीत जास्त जे कितें जाय तें दिवपाचें आश्वासन आमी तांचे कडल्यान घेतलां, आमी तांकां दिल्लें आसा।